गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सकाळची न्हय 11 जाल्ली आसा. आमची च्या पाणी बीन सगळें जालें, म्हटल्यार च्या बीन पिवन जाली. आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हय तो गडबडीन असो स्टार्ट करता. म्हटल्यार न्हू तुमकां सांगपाक गेल्यार हांव 2 दीस खंय तरी फ्री जाता आनी तिसरे दिसा आसले तशें बिजी जाता. मसाल्याची कामां परत आसली तशी स्टार्ट जाता. आणि मसालो जो आसा न्हय तो टोटली आउट ऑफ स्टॉक जाल्लो आसा. हो एक अपडेट आसा तुमकां लागून. आनी आतां एक म्हाका अर्जंट अशी ऑर्डर येयल्या. म्हटल्यार जे म्हजे कस्टमर आसा न्हय तेंचे फॅमिली जी आसा वचपाची आसा, सो तांकां मसालो धाडपाक जाय. तेचीच गडबड सद्या चालू आसा. पॅकींग करूंक जाय, सिल्वर पॅकींग येता ती पॅकींग करूंक जाय. म्हटल्यार फ्री रावपाचें ट्राय जरी केलें न्हू तरी म्हाका फ्री रावूंक काही गावना आनी म्हाका लायकूय ना फ्री रावपाक. सो बास्केट काडला हांवें ह्या बास्केटान आतां घालतले, दवरतले. थोडेशें पॅकींग करूंक जाय, तें पॅकींग करून घेतले. आनी तेज्या उपरांत आमकां काकीगेरूय वचूंक जाय, कारण काल जे आमी लाडू केले न्हय ते काकीगेर व्हरून दिवपाक जाय. म्हटल्यार शेअरिंग कॅरिंग तेका लागून. सो थोडे लाडू आमी काकीगेर दितली अशें. आनी कितें अशें आसा. सो ते मसालो पयलीं हें करता आनी मागीर रेडी जाता. म्हाज्या ड्रेसअपाचेर वचूं नाका, गडबडीन असोच व्हिडिओ स्टार्ट केला हांवें. आतां ड्रेसअप मागीर चेंज करतले. मातशी ऑर्डर हांव हें करून घेतलें. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय ह्या व्हिडिओन, ती हांव फुडें शेअर करतलें. एका डबल पॅकींग बीन घालूंक जाय आनी सिल्वर पॅकेजींग बीन घालूंक जाय. सद्या हांगसर दवरता आनीक आसा तोय घेवन येता. आनी हेच्या भायर आनीक मसालो थोडो पॅकूय करूंक जाय. सद्या जितलो पॅक केल्लो आसा तो हांगसर हाडला हांवें. आतां न्यू लिस्ट येतलें. आतां आंटीनो म्हाका न्यू लिस्ट दितली, ते प्रमाणे म्हाका तें पॅकींग करूंक जाय. हांगसर थोडोसो गरम मसालो पॅक केल्लो आसा, फिश करी, आनी ही पॅकींग आमची पयलींची पॅक अशा तरेन. सो हो हांव अरेंज करून दवरता, म्हणजे लिस्ट न्यू येयल्या ना का मागीर बाकीचे ॲड करूंक गावतले म्हाका. अशें घालून दवरलें न्हू का म्हाका पॅकींग करूंक खूब इजी वयता. म्हटल्यार मातशें बरें पडटा. कोणाचें कितले क्वॉन्टिटीन आसा ना ते अरेंज करपाक बीन. ही एक सिंगल ऑर्डर आसा जी म्हाका परवरी दिवपाक जाय, परवरी या पेंजीम कितें तरी. आनी आंटीचे जे बाकीचे आसा न्हू, म्हटल्यार बाकीची क्वॉन्टिटी मसाल्याची ती हांव मागीर पॅक करूंक वचतलें सांजचे बीन. गजाल तुमकां सांगपाची, तुमचे बरोबर शेअर करपाची म्हटल्यार न्हू, सद्या हांवें एक न्यू इंस्टाग्राम ID ओपन केल्ली आसा जी हांगसर हांव मेन्शन करता स्क्रिनीचेर. तेजेर वचा, म्हाका फॉलो करा. म्हटल्यार आतां जितलोय बीन मसाल्याचो अपडेट येतलो तो वॉट्सॅपाचेर येतलो म्हणजे येतलोच. प्लस इंस्टाग्राम सुद्दां हांवें एक ID ओपन केलें, ती स्पेशली न्हू मसाल्या रिलेटेडूच आसतली. तेजेर हांव रिल्स बीन घालतलें, व्हिडिओ घालतलें, मागीर पोस्ट घालतलें, कितलो स्टॉक आसा, कितलो काबार जाला, हे सगळे तुमकां गोश्टी इंस्टाग्रामार कळटले. सो सकयल मेन्शन करता. हेज्या पयलीं जो इंस्टाग्राम ID हांव शेअर करतालें तो म्हाजो पर्सनल ID आसलो. म्हटल्यार पर्सनल गोश्टी फोटो बीन हांव थंय शेअर करतालें. पूण आतां न्हू हो जो ID हांवें ओपन केला तो स्पेशली मसाल्या रिलेटेडूच आसा. सो मुद्दाम फॉलो करा जर तुमी फॉलो करूंक ना जाल्यार. ओके, सो चला तर मातशें हांव रेडी बीन जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. खंय रे मदीं मदीं कितें नाचता रे? सो हांगसर न्हू 11:30 जावन गेली आनी हांवें तुमकां सांगलेलें हांव रेडी जावन बीन मेळटा म्हणून, पूण आजून रेडी जावना. म्हाज्या अवतारा वरसून तुमकां कळटाच आसतलें. आनी हॅरी साहेब आमचो हांगसर नाचता, हो पयात. आनी हांव एक्चुली करता, म्हाजो मूड मदींच स्विंग जाता. सो क्लिनींग चालू केली हांवें मदींच. हे पळयात हांगसर बकेटान उदक घेतला आनी क्लिनींग करता. म्हटल्यार सगळें कितें म्हणटात तशें, कितें म्हणटात, ग्रेनायट जे आसा न्हू विंडोंचे बी ते सगळे बरें डेटॉल शॅम्पू बीन घालून बरें फुसून घेता. मदींच मूड जाता म्हाजो असो मदींच क्लिनींग बीन करपाचो. अचानक अशें ना, दिसाचें बीन रातचें बीन अशेंच जाता म्हणजे, कारण हांव अशेंच आसा. दाखयता तुमकां पळयात कितें चमत्कार करता तो. हे क्लीन करपाक घेतला हांवें सडनली. हे मातशें हे क्लीन करपाक घेतला. हे पळयात
डिटेल्सान कचरो बीन काडूंक जाय. आतां शिगमो बीन येता न्हू, सो शिगम्याच्या पयलीं हें सगळें हांव क्लीन करतलेंच. मम्मीन तर कालच्यान स्टार्ट केलें. सो हे पळयात, हेजेर मारता हांव मातशें. डस्ट बसताच, हांगसर डस्ट आहा तो काडूंक जाय म्हाका. अशे तरेन क्लीन करपाक घेतला हांवें. झाडां बीन काडून हांगसर दवरली. सो अचानक असो जाता न्हय मूड. तुमचो बीन जाताले सांगात म्हाका. म्हाजो तर जाता. सो सगळें पुसून घेतलें हांव मातशें आनी मागीर टायल्स पुसून घेतलें. इम्पॉर्टंट तेका. हांगसर झाडां काडटा आनी एका कॉर्नराक दवरता. सो हे करता आनी मेळटा तुमकां. चला, मातशें टायम लागतलो. मूड आमचो असो चेंज जालो की आतां मम्मी बीन कामाक लागली पळयात. हांवें स्टार्ट केल्ली, आतां मम्मी बीन नाय. हांगसर विंडो बीन पुसता. ही पळयात. कळ्ळें न्हय तुमकां? एकल्याचो मूड जाला ना काय दुसऱ्याचो आपल्या आपुणूच जाता मागीर तो. कितें गे, हात पावना म्हणून तो हे घेतला दाणो. ह्या विंडोचेर मातशें हे करता. डीप क्लिनींग करूंक जाय आमकां. भायरसून बीन विंडो बीन क्लीन करूंक जाय. पूण सद्या हांवें बेस्टेच घेतलेलें ग्रेनायट पुसपाक. पूण हांगसर मम्मींक काम दिलें पळयात. चला. आनी हो मम्मीचो बाबा पळयता कितें करता मम्मी काय म्हणून. पळयात, कितें पळयता तूं? ती कितें करता ती पळयता. हांगसून पळयता तिका. ही पळयात. अरे वा, ए हॅरी, ए म्हणे, ए म्हणे. मम्मी कितें करता रे? हां, सगळें जाय तेका. कितें करतात, कितें क्लीन करतना तो मदीं आसतलो. सगळें कळटा तेका, आयकूंक येता तेका. पळयात. चला, आतां डायरेक्ट मागीरच मेळटा तुमकां. सो वचपा थंड तें थंड. शेतान वयताना पिताली मगे. मम्मीक थंडी जाली. वचपाक भायर सरली आमी काकीगेर. आनी मम्मीचो करकरीत नेवीन कचकचीत मोबायल हो पळयात. सद्या हांवूच यूज करता. मम्मी करता मदीं मदीं, पूण चडशें हांवूच यूज करता. मोबायल बीन घेवन. मम्मी दाखय गे मोबायल तुजो. कोणी दिलो? आमी दोगांयनी खंय सगळ्यांक सांगत सुटले. चेडवान आनी चेडवाच्या अमके अमक्यान आपल्या अमक्या अमक्यान आपल्याक मोबायल दिलो. सगळ्यांक कालच्यान सांगन सुटले. आपल्या चेडवान आनी डॅश डॅश मोबायल दिला म्हणून. मम्मी, म्हाजे कडेन सगळ्यांचीच माजरां ही पळयात. अशा तरेन दसतात म्हाका रोखडी. ए ए ए ए येता तूं? येता तूं? वाटेक नाय माजर गावल्या म्हाका. पळयात, फोन वाजता मम्मीचा. ए चल, बाय बाय. बाय बाय. बाय. हां, बाय. यो घे घे. बाय बाय तुका. बाय बाय. सगळ्यांचीच माजरां नाही म्हाका रोखडीच असतात. कोणाची आसूं ती पळयात. दोगा जाणां येयली फाटोफाट. काकीगेर पावली. एक्चुली वदळ पावली. व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करता. आनी सद्या बोवाळ धाकट्या भुरग्यांचो भरपूर चालू आसा हांगसर. कारण आमच्या हांगसर शिवरात्रेक न्हय 3 नाटकां आसता. आनी 3 नाटकां आसल्या कारणान न्हू स्कुलाक 3 दीस हॉलिडे आसता. म्हटल्यार आमच्याय टायमार 3 दीस हॉलिडे आसली. आनी आतांच्या भुरग्यांकूय सेम 3 दीस जागराण्याची हॉलिडे कंपल्सरी आसता. ताका लागून न्हय सगळीं भुरगीं घरा कडेन आसा. आनी काकीगेले हांगसर न्हय भुरगीं चड आसात. सो काकीगेर बीन आतां बसलेली आमचे बरोबर.
तितूंतला एक दाखयता तुमकां. एकलो गेलो त्याचो व्हिडिओ फुडें कंटिन्यू करता मागीर पोवंक गावतलो तुमकां. दक्ष सॉरी वंश वंश ए वंश हांगा यो. कितें पिता रे तूं? कितें पिलो तो आतां? कितें पिलो? सॉफ्ट ड्रिंक. कसले कसले? आमी आतां बर्गर खातली. तूं खातलो आनी कितें खातलो? चावमीन आनी पिझ्झा. सांग ऑर्डर करता. कितें कितें जाय तें सांग ऑर्डर करता. पिझ्झा खातलो. आनी कितें जाय तुका? बर्गर. आनी सोडा. आनी पिझ्झा. अशे तरेन वदळच्यान न्हू हांगसर होच पोवाळो धाकट्या भुरग्यांचो चालू आसा आनी तितून हांवूय बिजी उरलें. व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक ना. आतां कंटिन्यू करता. आतां ताळो बसला तेचो. कोणाचो? आमगेर वाटली दवरी आसलो तो तुझो. माझो ताळो बसोंक नासलो. आसलो तो आमगेर तुका बाटली दवरी हाडची आनी वयताना घेवन वयता जीव खातलो अशी बरं. तेका खंय बरी साईला पियो म्हणली आतां काय गे. बाबा बेगीन येयला पयशे दिले. आनी हांगसर काकीन शेण बीन बरें काडला. बरें दिसता सामकें. दाखयता तुमकां. पळय हांगसर काकीन काडला शेण. बरें दिसता. सरावंडींग केळी बीन बरें दिसता. शेण बीन काडलें काय. टायम कितलो जालो गे? 4:30. सो गायज सांजची 4:30 जाल्ली आसा आनी आतां आमी घरा कडेन वयता. जेवली बी हांगसरूच रावली काकीगेर आनी काकी राव राव म्हणपा लागली. सो आतां घरा वचपाक वयता. काकी कसलें तरी झाड दिता खंय मम्मीक. ते मम्मी हाडपाक गेले ते सायडी. सो काकीगेर येयलें न्हय का अशेंच हेच गजाली म्हटल्यार हांगसर येयली न्हय का घरा वचपाचो मुडूच येयना. इतले आमच्यो गजाली आसता. हांगसर हे पळयात काकीन केला गार्डनींग. भरपूरशीं झाडां न्यू न्यू लायल्या तिणी. ही पळयात आनी त्या सायडीन आसात ती दोगांय. थंयूय आसात झाडां ती पळयात. सो गायज ही पळयात झाडां हाडली काकीगेरसून आमी. कसली कसली आसात भितर. ती घरा व्हरून आतां मम्मी लायतली. सो फुलां बरी बरी फुलतात खंय. कसली कसली दिल्या तेणी. आनी ही पळयात मम्मी आतां हांगसर. हाय हॅलो कर गे. केलें तुमकां हाय हॅलो. चला घरा वचून मेळटा तुमकां. आरड गो आरड गो. कसली आतां हांगाची. आतां आमकां मातशें ऑर्डरीचें काम आसा तेका लागून संजय ऑर्डरीचें काम करपाक येयला. ओ मम्मी ऑर्डरीचें काम हे आमचें केन्ना गॅपूच पडची ना दिसता. आतां ऑर्डरीच्या कामाक बसोंक जाय. आमी प्लॅन केल्लो मम्मीन आनी हांवें नाटकाक वचपाचो. पळोवया आतां जातलो वचपाचो की ना तो. कारण ऑर्डरी आसात 2-3 ऑर्डरी आहा ज्यो पॅक करूंक जाय. हांगसर ना कितें हाडला संजयान म्हाका लागून. सो हांगसरूच अनबॉक्सिंग करया म्हणपा लागलो. पळोवया दाखय क्लोजली. अशें कितें तरी पॅकींग आसा. पळोवया न्हू चॅक करया कितें आसा तें. म्हाकाय खबर ना कितें ऑर्डर केला तें. ऑर्डर म्हणून करीत आसता न्हू तूं. फाटल्या दिसांनी कितें ऑर्डर केल्लें तुवें म्हाका लागून. कितें तरी केल्लें ऑर्डर. सेल्फी स्टिक. हय ती एक केल्लीत रे. आनी कितें केल्लें? पळया आतां असलो पार्टनर मेळोंक जाय. लग बाबा म्हाजो. पळोवया अनबॉक्सिंग करया कितें तरी ऑर्डर केला तें तेणी. कितें म्हणून तें ये हमको ब्लाइंड स्पॉट मिरर म्हटली कितें तर काडप कितें त्या सेफ्टी खातीर दिलं हे. पळया 2 आनी पळय. हे पळय आतां अशें कितें ऑर्डर केला तेणी. कितें म्हणून यूज हेजो सांगतलो. जेणी ऑर्डर केला तोच सांगतलो. 2 आसा मरे तर. दोनूय सेम. हय 2 सेम.
एक्चुअली कितें सांगते ये मरे ब्लाइंड लायक स्पॉट मिरर गो खंय लायता सांगे खबर ना गाडयेक लायता गो 4 व्हिलरी 4 व्हिलरी कितें यूज कितें आं हां हां आं तेका लावप अशें कळ्ळें ब्लाइंड स्पॉट म्हणटा ते आयबॅट ब्लाइंड स्पॉट कवर कोकोडायल आहा मरे तेजेर न्हू पूण क्रोकोडायल कितें काय खबर अशें लायतले कितें गाडयेक तुवें कित्याक लावपाक हाडला हे आनी ते मोबायलाक लावपाक हाडला तुका आयबॅट हय दिसता कित्याक बॅक कॅमेरान अशें लायक ब्लॉगींग करतना युजफूल आसा म्हटल्यार अशें लावपाचें फाटल्यान सो आमचो फेस आमकां कळटा म्हणजे खंयचो एंगल आसा कितें आसा एंगल सेट करपाक इजी आसा आनी कितें कितें येयला भितर स्टिकर आहा कितें कितें आसा पळयात चार बी 4 व्हिलर ती कुळागरान पार्क केल्या ती कुळागरान पार्किंग केलें ती मातशी खूब व्हडली आसा न्हू आमच्या हांगसर स्पेस ना तितला म्हणून कुळागरान दवरल्या कित्याक ते माटो बीन घालून दवरूंक बरी पडटा चलो पॅकेटां आमी पॅक करून घेतली ही पॅत अशा तरेन एकाच कस्टमराचो सगळो मसालो आसा हो पॅत तेतून आसा रेड चिली पावडर म्हटल्यार चिली पावडर आसा तेच्या मागीर फीश करी मसाला आसा तेच्या मागीर आसा गरम मसाला आनी हांगसरूय आसा हो पॅत सो अशे तरेन पॅकींग केला आमी हो जो आसा न्हय तो सेपरेट पॅकींग आसतलो आनी हे जे दिसता न्हय तुमकां ट्रान्सपरंट तेका सिल्वर पॅकींग वयतली न्हीद येता न्हीद येता न्हीद येता एकदम काम करून करून तकली एकदम आउट जाल्ली आसा सामकी आनी केसांची बीन हालत पळया रातची 11 जाले सारकी 11:10 जाल्ली आसा आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता कितें जालें तुका स्केल ना हांगसर ना रुमान आसा सो रातची 11 जाल्ली आसा बाबांनी मारले बकरा 11 जाली तरी स्केल हा फुडें. ना खंय आसा ना रे फुडें ती पळय तुज्या फुडें ना तकली गेली गायब जाली 11 जाली आनी जेवूंक ना आमी अजून आतां हेच्या फुडें जेवतली आनी ऑर्डरी पॅक करप चालूच आसा खरें सांगूंक जाय कॅमेऱ्याचेर इतलें इजी दिसता की ऑर्डरी पॅक करप बीन खूब इजी आसता बट अजिबात ना कितें म्हणटा की तूं आता जेवपाचें आता फ्रूट खावपाचें दिसता तशे गोश्टी नासता बरो हार्डवर्क करचो पडटा बरी रात पाळी मारची पडटा आनी खूब कितें सो उलटो मारले सकाळी बेगीन 5 उठूंक जाय सो कितें सांगपाक गेलें बॅक कॅमेरा तुमकां दाखयता सद्या पसारो पडलेलो आसा सगळे कडेन जेवतली हेच्या फुडें आनी तेच्या फुडें हो पसारो सगळो लागीं करूंक जाय मशीन जाग्यार दवरूंक जाय पिशवे दवरूंक जाय पेपर दवरूंक जाय नोटबूक दवरूंक जाय खूब कितें कितें तुका दवरूंक जाय म्हाका दवरूंक जाय मेकॅन न्हीद येता दोळे बंद जावपाक लागले आतां हे पळयात हांगसर चालूच आसा पसारो सगळे कडेन आनी पळयता रे राव मातसो राव 2 मिनटां ही मातशी पॅकींग नाही वेगळी आसली आनी एक कस्टमराची पॅकींग डिफरंट आसता सो त्या प्रमाणे टायम वयता अशें मेन्शन बीन डिटेल्सान करूंक जाय आमकां आनी अशी पॅकींग आसा ते पळय संजय रेडी करता थंय तेज्या भायर हो पळयात टायम जाल्लो आसा आनी सगळी कडेन पसारो पडलेलो आसा मसाल्याचे बॅनर बिनर हांगसरूय हे पळयात हे आतां हेच्या फुडें काडपाक जाय पसारो सगळो जेवपाक जाय आनी कितें हे पळयात